जेजूची शांती तुमकां सगल्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांदो आनी जी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तांणेल्यान भुकेल्यान तांकां सगल्यांक जेजूच्या नांवान हांव करता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान। आनी आयच्या दिसाचो विशय हांव घेवन आयलां तो इस्त्रांताचें पुस्तक 5 वेसवो 3 वोड। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हे देवाचें उतर आयकुया, हे देवाच्या उतराचेर सोजमणी जाणवाय आनी बुद्धी घेवया आनी थोडोसो वेळ आमी हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया। तो इस्त्रांताचें पुस्तक 5 वेसवो 3 वोड आमी वाचुया। तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय। देखून सकाळीं म्हजें मागणें तुज्या मुखार घालतां आनी तुजेर दोळे लावन रावतां। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार आमी हे देवाचें उतर हे वेळार आमी एक इस्कुटावन काडुया, हे देवाच्या उतराची सजमणी आमी घेवया। तुकाच हांव प्रार्थना करतां सर्वेस्परा। पळय, आमी एकल्याच सर्वेस्पराक आमी प्रार्थना करूंक गरजेचें, कित्याक सकाळच्या वेळार तूं म्हाका आयकताय आनीक देव आमचें मागणें सकाळच्या वेळार आयकता। जेन्ना आमी मागण्यांक बसता तेन्ना देव आमचें मागणें आयकता। देखून सकाळीं म्हजें मागणें तुज्या मुखार घालता आनीक देव आमचें सकाळचें मागणें आयकता। देखूनच आमी सकाळचें उठोन आमी मागणें करप गरजेचें। आमची मागणी देवाच्या मुखार घालूंक जाय। जेन्ना आमी सकाळचें उठोन आमी प्रार्थना करता, मागता, आमची मागणी देवाच्या हातान आमी घालता, देवाच्या मुखार आमी घालता, तेन्ना आमचें देव मागणें आयकता आनीक तुजेर दोळे लावन रावता। आनीक आमी ताचेरूच दोळे लावन रावंक जाय, कित्याक जें आमी मागलां, आमी मागणी ताच्या हातांनी घातलां, आमची मागणी ताच्या मुखार घातल्यान ताचो जबाब देव आमकां दिता। तो प्रितीच्या मोगाड म्हज्या भाव भयणांदो, हो विशय हो सकाळचे मागणी आमी करप गरजेचें। तो प्रितीच्या भाव भयणांक हे वेळार हांव उलो मारतां, तुमी हें इस्त्रांताचें पुस्तक 5 वेसवोर 3 वोड तुमी वाचची आनीक तुमी सकाळचें उठोन मागणें करचें। आनीक जें तुमची खासगी मागणी, जावं तुमचे भलायके पासत, जावं तुमच्या वावरा पासत, तुमच्या पिडेक लागून तुमी मागतली, तेन्ना देव तुमचें मागणें आयकतलो आनी तुमकां देव जबाब दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणांदो हे वेळार हो म्हजो विशय जो कोण आयकतात तांकां हे वेळार हांव उलो मारतां, जाता तितलो हो व्हिडियो तुमी शॅर करात। जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात। आनी जेन्ना तुमी देवाचें उतर तुमी दितलीं, तो संदेश देवाचो तुमी पोरगेट करतलीं, ते वेळार देव तुमकां इनाम दितलो। तो प्रितीच्या भाव भयणाक हे वेळार हांव उलो मारतां, जाता तितलो हो तुमी शॅर करात आनी हे वेळार हो म्हजो व्हिडियो तुमी पळयतात तांकां सगल्यांक परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडियो हांव सोंपयतां।